भाजप राजकीय सूड घेता, विरोधकांचो आवाज दांपा खातीर पुलिसांचो वापर करता म्हण विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावाचें म्हणणें. राज्यांतलो कायदो आनी सुवेवस्था कोसळ्ळ्या. गोंय आनी गोंयकारां खातीर ही लढाय चालूच उरतली. आमचो आवाज बंद जावचो ना अशें युरी आलेमावान पुलीस स्टेशनांतल्यान भायर येवन सांगलें. कलम 39(अ)8 नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे हांच्या दोनापावल बंगल्यार मुखार आंदोलन केल्ल्या प्रकरणात पणजे पुलिशेन युरी आलेमावाक समन्स धाडिल्लें. ते प्रमाण सोमारा 4 वरांचेर युरी आलेमाव पणजे पुलीस स्टेशनाचेर हजर रावलो. तशेंच ह्या विशीं आमदार विरेश बोरकार आनी अमित पालेकरान प्रतिक्रिया दिली. कुडचडे सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाचे स्टाफ आनी फाटल्या वर्सा कुडचडे वाठारांत सेंट्रल बँकेच्या फ्रॉड प्रकरणात सापडिल्ली एक व्यक्ती आतां परतून नदरेक आयल्या. जाणी फाटल्या वर्सा एका खातेधारकाक बँकेन भांगराच्यो वस्ती गाणाक दवरपाक सांगले. त्यो वस्तू बदलून ताच्या जाग्यार खोट्यो वस्ती दवरल्यो. अशेंच कितलेशेच जाणांक तांणी लाखांनी रुपयाची टोपी घातिल्ली. जायत्या जाणांनी ताचेर कागाळी करून तिका कुडचडे पुलिशेन अटक केल्ली. तशेंच तिणी बंदखणीची हवा लेगीत खाला. उपरांत तिची जामिनार सुटका जाल्ली. ह्या विशीं आतां म्हत्वाची म्हायती मुखार आयल्या. ते एक फ्रॉड मनीस म्हूण कुडचडे वाठारांत तिका वळखल्ल्यान तिणें आतां काणकोण वाठारांत लोकांक फटोवपाक सुरवात केल्या काय कितें असो प्रश्न उप्रासता. काणकोणा वाठारांतल्या एका हॉटेलांत 2 बायलां वांगडा पयशां विशीं उलयतना तिचो व्हिडिओ गोमंतक टीव्हीच्या एका धाडसी पत्रकारान रिकॉर्ड केलो. आक्षेचो पंचवांगडी जुलियस आल्मेदान मनोज परबाच्या स्वभावाचेर आनी पक्षांत आशिल्ल्या ताच्या पदाचेर मनोज परबाच्या एका खास मनशाकडे प्रश्न उप्राशिल्ले. ताचेर चवकशी म्हूण मनोज परबान पार्टीच्या पदाधिकाऱ्यांसयत सांत आंद्रेच्या आरजीपी गटाकडेन बसका घेवन पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी आल्मेदाचेर फोग काडिल्लो. तशेंच जुलियस आल्मेदाच्या नांवान शेनवारा 11 एप्रिलाक आरजीपीन आपल्या सोशल मिडिया पेजीचेर पोस्ट घालून जुलियस आपल्या पार्टीचो वांगडी न्हू म्हणून तांचे संबंध पार्टी कडेन ना अशें घोशीत केल्लें. ह्या विशीं जेन्ना पत्रकारांनी आरजीपीचो आमदार विरेश बोरकाराक विचारल्यार हो वाद मिटोवपाचो आपूण यत्न करता. आल्मेदाक परतून पक्षांत हाडपाचो यत्न सुरू आशिल्ल्याचें तांणी सांगलें. कलंगूट दर्यादेग वाठारांत पर्यटकाचो उणाव जाल्ल्यान आतां थळाव्या वेवसायांचेर संकश्ट आयला. दर्यादेगेवयल्या जायत्या शेक धन्याक आपली शेकां बंद करची पडली. शेक ओनर्स असोसिएशनाचे अध्यक्ष मॅन्युअल कार्दोस आनी कलंगूट सरपंच जोसेफ सिक्वेरा हांणी ह्या परिस्थिती विशीं गंभीर हुस्को उक्तायलो. ह्या घडामोडीचो थळाव्या रोजगाराचेर व्हड परिणाम जावपाक लागला अशेंय तांणी सांगलें. कुडचडे लैंगीक अत्याचार प्रकरणांतलो दुबावीत सोहम नायकान दक्षिण गोंय जिल्लो सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामिना खातीर अर्ज केल्लो. तो सोमारा फाटीं घेतलो. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण दुबावीत सोहम हाका पुलीस बंदखणीत दवरपाची गरज नाशिल्ल्याचें पुलिशेन न्यायालयाक सांगिल्ल्याचें कळटा. देखून हो अर्ज फाटीं घेतला म्हूण ताच्या आदवोगातान म्हायती दिल्ल्याचें सामकार आयलां.
दयानंद देवलकार आणि त्याच्या तोळयेन आज स्वतः क्रायम ब्रांचाचे अधिकारी आशिल्ल्याचे सांगून फोन आणि व्हॉट्सॲपा वरवीं संपर्क साधलो. पीएफआक संबंधी मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात गुंतिल्ल्याचो खोटो आरोप करून धमकी दिली. ताच्या उपरांत बनावट कागदपत्रां आणि बनावट अटक वॉरंट, बँक स्टेटमेंट व्हॉट्सॲपा वरवीं धाडून डिजिटल अरेस्ट जाल्ल्याचे दाखयले. पीडिता कडल्यान 61.84 लाख रुपया घेतले अशी कागाळ केपेचे एका नागरिकान क्रायम ब्रांचा कडेन केली. इसीत घालून दिल्ले नेम पाळिनासतना मिनाची येरादारी करतात असो आरोप करीत पिळगांवचे लोक सोमारा सकाळी 6 वरांचेर अस्कीत रस्त्याचेर देंवले. तिडकिल्ल्या लोकांनी पिळगांव सारमानस जंक्शनाचेर वेदांताचे मिनाची येरादारी करपी ट्रक आडयले. धुल्ल प्रदूषण टाळपा खातीर मिनाची येरादारी करपी ट्रकांची व्हिलां क्लीन करात. इसीत घालून दिल्ले नेम पाळात अशी मागणी रस्त्याचेर देविल्ल्या थळाव्यांनी केली. या वेळार पोलीस लेगीत पाविल्ले. लोकां वांगडा चर्चा करून कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी लोकांची मागणी मान्य करतकीच लोक फाटीं सरले. कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी दिल्ल्या उतराचेर धादोशी जावन सुमार 2.5 वरां उपरांत लोकांनी मिनाचे ट्रक सोडले. कोलवा पुलिशेन वानेली वाठारांतल्या व्हिलांत चलपी ऑनलायन IPL बॅटींग रॅकेट उक्ताडार हाडले. पुलिशेन धाड घालून ह्या प्रकरणात गुजरात आणि हरियाणांतल्या 4 अटक केली. पुलिसांनी धाड घालून 2 लॅपटॉप आणि 6 मोबायल मेळून वट्ट 3.10 लाखांचो माल जप्त केला. दुबावितांक न्यायालयात हजर करून उपरांत तांची जामिनाचेर सुटका केली अशें कळटा. लेखिका सुजाता सिंगबाळ हांच्या यादीचे मोरपांख ह्या पुस्तकाचो लोकार्पण सुवाळो आयतारा पर्वरेच्या हॉटेल ओक ओकेरो सभाघरांत जालो. लोकार्पण सुवाळ्याक मुखेल सोयरे म्हूण दैनीक गोमंतकाचे संपादक संचालक राजू नायक हजर आशिल्ले. तांच्या हस्तुकीं ह्या पुस्तकाचे लोकार्पण जालें. ह्या वेळार मानाचे सोयरे म्हूण उल्हास रायकर तशेंच संजना पब्लिकेशनाचे दिनेश माणेरकार आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. हायस्कुलांत संगीत शिकपी विद्यार्थ्यांक विशारद प्रमाणपत्र दिवंक शकनात, पूण ही कला आनी आमची संस्कृताय भुरग्यांनी तिगोवन दवरची म्हूण पुराय देशांत फक्त गोंयांत शाळेच्या शिक्षणा वांगडाच संगीताचे धडे दितात. त्याच्या खातीर सरकारान खासा शिक्षक नेमल्यात अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. भविश्यांत अशा संगीत शिकपी विद्यार्थ्यांक 3 वर्सांचे शिक्षण घेतले उपरांत गोंय मनीस संसाधन विकास फावंडेशनाच्या तांत्रीक विद्यालया मार्फत संगीतात समांतर प्रमाणपत्र दिवपा खातीर कला आनी सांस्कृतीक खातें आनी शिक्षण खातें विचार करतात. 3 वर्सांच्या शिक्षणा उपरांत विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेवची आनी ताचे ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात.
ह्या दर्याच्या पोटात लिपला कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटात लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही गोंयच्या प्रजेचो आवाज. हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमी बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेर न्यूज दियत आसा. तांचे हांव खूब खूब आभारी. की गोमंतक प्रिंट मिडिया प्रत्येक बारक्यान बारीक मायन्युटली ते मॉनिटर करून ते लोकांपर्यंत पावयतात. बारीक समाजा मेरेन प्रत्येक गोष्ट प्रत्येक मेसेज ही त्यांच्या माध्यमांतल्यान गोमंतक न्यूज पेपरांतल्यान गांवागांवांनी पावचे अशेंच मागतात. कितलींशीं वर्सां गोमंतक पेपरान जो गोंयचे प्रत्येक गांवांतले कोनशांतले जे इश्यूज आसा ते हायलायट केल्ले आसा आनी अशें फुडेंय पासून अशेंच येवपाक जाय. कारण प्रत्येक जाणांक जो गोंयकारांक विशय जो लागता तो विशय न्यायाक पावपाक जाय. गोंयचे जे इश्यूज आसा आनी मुद्दे आसा हे गोमंतक न्यूज पेपराचेर आमकां प्रत्येक वेळार दिसून येता. गोमंतकांतलें गोंयांतलें एक जुनें वर्तमानपत्र. संपूर्ण गोंयची जी नॉलेज जी आमकां मेळटा ती दैनीक म्हायती मेळटा तातूंत ज्ञानाक भर पडटा अशा तरेचो गोमंतक हो दैनीक. गोमंतक दैनीक जे आसा हे गोमंतक दैनिकान सगळे तरेची आंदोलन गोंयांत जी जाल्या आनी तेणे सदांच त्या आंदोलनाक भाग घेतात. सगळे वेळार त्या आघाडीचे आशिल्ले गोमंतक दैनीक पेपर जो आसा हो सगळ्यान गोंयचो जुनो आनी गोंयांत हेज्या बद्दल म्हाका खूब प्रेम आनी आवड आसा. गोमंतक वाचल्या शिवाय काही लोकांक चैन पडना. जे आयज गोमंतक गोमातेक राष्ट्रीय सन्मान दिवचो, गोमाता मंत्रालय स्थापन करचें आनी गोवंश हत्येचेर कायमची बंदी घालची अशी मागणी करपी निवेदन दिवचल गोरक्षकांनी उपजिल्लोधिकाऱ्या वरवीं राष्ट्रपती आनी प्रधानमंत्र्याक दिला. राष्ट्रीय गोमाता सन्मान दिसा निमतान दिवचलच्या गोरक्षकांनी सोमारा दिवचले उपजिल्लोधिकारी शुभम नायक हाची भेट घेतली. ह्या गोरक्षकांनी राष्ट्रपती आणि प्रधानमंत्री सहित मुख्यमंत्री आणि राज्यपालाक दिवपाचे निवेदन उपजिल्लोधिकाऱ्या कडेन दिले. भाटीकर मॉडेल हायस्कुलान मारी क्युरीच्या जिविताचेर आदारीत द ग्लो विदीन हो पुरस्कार फावो जाल्ल्या विज्ञान नाटक आपले 90वें वर्स मनयले. गौतम गावडे हाणें दिग्दर्शीत केल्लें हें नाटक 2025 वर्सा राज्य आनी विभागीय पावंड्यावेल्या सर्तींनी जैतिवंत जाल्लें. तशेंच कोलकाता हांगा जाल्ल्या राष्ट्रीय महोत्सवात अस्तंत विभागाचे प्रतिनिधित्व जालें. शाळेच्या PTA आनी व्यवस्थापनान 29 एप्रिल 2026 दिसा रवींद्र भवनात ही कार्यावळ घडोवन हाडिल्ली. तशेंच ह्या कार्यक्रमात इनाम फावो जाल्ले एक कृती नाटक उर्जा आशिल्ले आनी मुखेल सोयरो मंगुरीश सालेलकरान ह्या संदर्भाक सोपीतकाय दिली. कौटुंबीक बंधनां घटमूट करपा खातीर मोबायल पार्किंग आसची असो उलो मुख्यमंत्र्यान केला. स्क्रीन चड वापरिल्ल्यान कुटुंबाचो एकठांय चड वेळ घालोवप जायना. त्या खातीर जशी घरान गाडयेक पार्किंग आसता तशीच घरान मोबायल पार्किंग दवरची म्हण मुख्यमंत्र्यान उलो मारला. रवींद्र भवनात जाल्ले कार्यशाळेत उलयतना तांणी पडद्याचेर वाचपाचें म्हत्व उक्तायलें.
लोकांक खास करून भुरग्यांक नेमान वाचपाची संवय तयार करपाक ताणें प्रोत्साहन दिलें. भलायकेन भरिल्ली जिणे पद्दत आनी बरे कुटुंबीक संबंद वाडोवपाचो हेतू ह्या उपक्रमांत आशिल्लो. दोन दिसाच्या उत्सवा उपरांत मोर्मुगांव समर फेस्ट जिवंत आनी उंचेल्या स्वराचेर सोंपलो. आमदार संकल्प आमोणकार हाच्या फुडारपणा खाला आयोजीत केल्ल्या ह्या महोत्सवाक व्हड गर्दी जाल्ली. ह्या वेळार मंत्री सुभाष फळदेसाय, सुभाष शिरोडकार, भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक सयत कितलेशेच मानेस्त हजर आशिल्ले. वर्मान केलो हो फॅशन शो आनी बॉलिवूड गायक सुदेश भोसलेचो लायव्ह सादरीकरण ही मुखेल खाशेलपणां आशिल्ली. ह्या कार्यक्रमात थळाव्या विक्रेत्यांनी बरोच वांटो घेतलो आनी आयोजकांनी हे वर्सुकी परंपरा करपाची आस्त उक्तायली. हापूरच्या पिलखुवा वाठारात अचकीत व्हड उजो लागलो. उजो नेटान पातळो आनी थळाव्या लोकां मदीं भिरांत निर्माण जाल्ली दिश्टी पडली. ही घडणूक घडले उपरांत रोखडीच अधिकाऱ्यांक कळयलें. परिस्थिती नियंत्रीत करपा खातीर उजो पालोवपी दळाच्यो जायत्यो गाडयो थंय पावल्यो. उजो नियंत्रीत करपाचे यत्न चालू आसात अशी माहिती मेळ्ळा. मणिपूरच्या चुराचंदपूर शारात गडगड आनी व्हड पावसाक लागून सामान्य जिणेंत आडमळी आयली. खर वारे आनी सतत पावस पडून हवामानात अचकीत बदल जालो. कितल्याशाच वाठारांनी उदक व्हांवपाक लागले. ताचो परिणाम दिसपट्ट्या वेव्हाराचेर जालो. रस्त्याचेर हुंवार आयिल्ल्यान येरादारीत व्हड प्रमाणांत त्रास जाले. तामिळनाडूच्या तुतुकुडी हांगच्या उपनगरांतल्या उदका थरांत सुकण्याची व्हडली जमाव दिसली. थळाव्या आनी स्थलांतरीत सुकण्याची वेगवेगळी जाती व्हड प्रमाणांत एकठांय जाल्ली. सैममोगी आनी भोंवडेकारांक ही ओलसणीचे वाठार मुखेल आकर्शण जाले. दुर्मिळ जातीच्या हजेरेंतल्यान गिरेस्त आनी भलायकेन भरिल्लें वातावरण दिसून येतालें. सकाळ आनी सांजे वेळार सुकण्याचें दर्शन पळोवन एक आगळो वेगळोच सुखद अणभव निर्माण जालो. तामिळनाडूच्या बाजारात व्हड प्रमाणात जॅकफ्रूट म्हणल्यार पणस खूब पळोवपाक मेळ्ळे. पानरुत्ती, तजांवूर, पादुकोट्टाय हांगच्यान व्हड प्रमाणात पणस आयिल्ले. बाजारात पणसाची राशीनी भरिल्ली रास दिसली आनी ताका लागून जायते खरेदीदार आकर्शीत जाले. ह्या हंगामात उत्पादन बरें आशिल्ल्यान पुरवण चड जाल्या अशें वेपाऱ्यांनी सांगलें.
वाडिल्ल्या आगमनाक लागून बाजारात दर उणे जावपाची शक्यताय आसा. जम्मू काश्मीरातल्या वाठारात तापमान वाढत असले तरी बर्फान भरिल्ल्या तेमकाक लागून भोंवडेकारांक सुशेग मेळ्ळो. देगणांतली बर्फाळ भूंयप्रदेश आनी नदरेक पडपी सोबीतकाय लोकांक आवडटाली. थळाव्या वेवसायिकूय पर्यटकांच्या वाडट्या वेवसायाक फायदो जालो. वाठारांत भोंवतना सुरक्षेचे मार्गदर्शक तत्व पाळपाचो सल्लो अधिकाऱ्यांनी दिला. अहमदाबादाच्या प्रल्हाद नगरात आशिल्ल्या जिमात अचकीत उजो लागलो. उजो नेटान पातळिल्ल्यान वाठारांत भंय निर्माण जाला. जिमा भितर हाजीर आशिल्ल्या लोकांक रोखडेच सुरक्षीत सुवातेर व्हेले. ही म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत उजो पालोवपी दळाच्या गाडयांनी थंय धांवून गेले. खर यत्न केल्या उपरांत उजो नियंत्रणांत हाडलो अशें कळटा. मुंबई सावन भोपाळाक वचपी एअर इंडियाचे विमान 175 प्रवाशांनी आपत्कालीन उड्डाण केले. तांत्रीक समस्या कळयल्या उपरांत सुमार 3:20 वरांचेर विमान सुरक्षीतपणान भोपाळ विमानतळार देंवले. परिस्थिती वेळार सगळे सुरक्षेचे प्रोटोकॉल रोखडेच सक्रिय जाले. उपरांत भोपाळा सावन मुंबई वचपी 178 प्रवाशांची परत येवपाची विमान सेवा उपरांत रद्द जाली. विमानतळ अधिकाऱ्यांनी ATC, CISF आणि बचाव पंगडा कडेन समन्वय साधलो आणि प्रवाशांची सुरक्षितताय सुनिश्चित केली. झारखंडातल्या गिरिडीह जिल्ह्यात 7 वर्सां पिरायेच्या भुरग्यांक मरण आयले आणि 18 जाणांक हॉस्पिटलात दाखल केले. रस्त्यार विकपी मनशां कडल्यान गोलगप्पा आणि चाट खाल्ल्यान ही घडणूक घडली. सगळ्या पिडेस्ताक अन्न विखारी लक्षणां म्हणल्यार फूड पॉयझनिंग दिसून सदर हॉस्पिटलात दाखल केले. वैजकी अधिकाऱ्यांनी दुयेती मदीं अन्न विखारी जाल्याची म्हायती दिल्या, जाल्यार तांची स्थिती स्थिर आशिल्ल्याचेंय सांगलां. पुलिसांनी चौकशी सुरू केली आणि तातूंत आस्पाव आशिल्ल्या विक्रेत्यांची तपासणी सुरू आशिल्ली. अस्तंत बंगालातल्या उत्तर 24 परगना हांगा PM रॅली पयलीं TMC आनी भाजपा कार्यकर्त्यां मदीं झगडी जाली. राजकीय ध्वज फाटी पडून दोनूय पंगडां मदीं तणाव निर्माण जाल्ल्यान परिस्थिती वाडली. ह्या टकरावात दोनूय वाठारांनी फातर मारपाक सुरवात जाली. परिस्थिती नियंत्रणांत हाडपा खातीर पुलिसांक लाठी चार्जाचो आदार घेवचो पडलो.
रॅली पयलीं सुरक्षा खर केल्ल्यान वाठारांत ताण उरलो. एक जोडपें आनी ताची 2 चलयो सयत एका कुटुंबांतल्या 4 वांगड्यांक मुंबयत अन्न विखारी जाल्ल्याचो दुबाव आशिल्ल्यान मरण आयलें. 25 एप्रिलाक ह्या कुटुंबान नात्यांतल्या लोकां वांगडा जेवण जेविल्लें आनी उपरांत रातच्या वेळार काळींग खाल्लें अशें सांगतात. 4य दुयेंत पडले आनी तांकां हॉस्पिटलांत व्हेले. थंय धाकले चलयेक पयलीं मरण आयलें, उपरांत हेरांक मरण आयलें. जे हॉस्पिटलांत दोतोरांनी उपचार केल्ले, पूण तांची स्थिती इबाडली आनी सगळ्यांक मरण आयलें. खरे कारणाची चवकशी सुरू आसा अशें पुलिसांनी सांगलें. संशोधकांनी हालींच्या भलायकी अभ्यासात आतकोड्यो मेंदू संबंधाचेर लक्ष केंद्रीत केला. मानसीक भलायकेचेर आनी लिव्हराचेर ताचो परिणाम कितलो जाता हाची बारीकसाणेन तपासणी सुरू आसा. मेंदवाची क्रियाशीलता आनी एकंदर बरी भलायकी सुदारपाक भलायकेन बरी आशिल्ली आतकोड्यो म्हत्वाचो वांटो घेवंक शकता अशें तज्ञांनी सांगलें. तशेंच आहाराची वायट निवड काळा प्रमाण यकृताचे भलायकेचेर कसो परिणाम करपाक शकता हाचेरूय अभ्यासांतल्यान भर दिला. हे सोद पोशणाचेर आदारीत रोग आडोवपाचेर फुडल्या संशोधनाक प्रोत्साहन दितात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर.